So how can these people tell that I am doing drugs, that I have prostitution here? No, you are the owner of this property. Can I speak? Yes, I am the owner of this property. So what? When you are a owner of this property, yes, you should know everything. What is going on here? I know everything which is going on. Forget about the vile allegation. No. Let us talk about the real allegation. Liquor is being served. That you deny? I don't sell. This is like a private property, so I have my private guest, and this is not for outsider people. So no, but you have a website which is advertising that this is for. You have a website, website, right? Absolutely, yes. So then you cannot deny. No, there is a proof that you have a website and you are advertising this place. Commercial activity. It's commercial, but this is mostly a private place for the private guest as well. It's not open to everybody, and I certainly don't want to disturb the locals. But I cannot. But again, I am saying that no, when you are having your own guest here, why you need panchayat to give you? That is another question we ask. Locals are asking. Yeah, because locals. One way you are saying that it is your guest, and then you are applying for municipal panchayat. No, because locals are complaining anyway. What I will do, they will complain against me. They are, because I am not doing harm to anybody. They are saying that I am polluting the rivers. आम्ही कंप्लेंट 2011 सान चालू आसा. 2011 कंप्लेंट केले तेन्ना सगळे केले पुलिशे सगळें केलें तेन्ना 3 वर्सां हेणें कांय करूं ना, गपचीप रावलो. मागीर परते 2015 आमी तेणी स्टार्ट केलें तेन्ना आमी कंप्लेंट केलें आमी एक्शन घेता बिताय म्हणलें कांय केलें ना. दुसरें मागीर 2017 आमी 18 डिप्यूटी डायरेक्टराक कंप्लेंट केले. 17-18 पंचायत डिप्यूटी डायरेक्टरान व्हिडिओ लेटर केलें इमिजिएटली वचून इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाड म्हणून. पण व्हिडिओ येयलो 10-12 10 म्हयन्यांक ऑक्टोबराक आनी तेन्ना सगळी कान पॅक आहलें. तेन्ना मागीर सायन वयली थिंगा कांय ना म्हूण इन्स्पेक्शन केलो कोण कांय मेळना. मागीर आमी एंड म्हाका सांगलें मागीर फालचो गाणी हिंगा आमगे लोक झगड करतलो जर गायले उपरांत तेन्ना कितें करचो तूं. तेन्ना म्हणलो तो घालता आसतना म्हाका एक फोन कर. हांवें फोन केलें 2000 आतां आनी तो येयलो ना. मागीर आमी ताका 12 तारखेर व्हरून लेटर दिलें आनी लेटर दिले उपरांत तो घेवन ओगी रावलो. मागीर आमी 3-4 फाटी 5-6 जाण वचून तेजे पयलीं एग्री करून रावले तुवें आतां कितें केलां. मागीर तेणें पंचायती प्रेशर घालून 7 तारखेर म्हणलो इन्स्ट्रक्शन जातलें. आनी आमकां जाय फकत आमगे वाड्यार हें नाका. आमगे भुरगीं जोली भोंवपाचो जागो ताका भुरगीं हें सगळें चोवपा न्ही. कितें चलता एक्टिविटी तुमी कितें नोटीस केलां आतां? आमी जायते फाटी चोयला हार्ट बेड डेक चोयलाय, हंट चोयलाय, गेस्ट चोयलाय, बार रेस्टोरंट ह्यो सगळ्यो NOC ते कोण दिलाय तेज्यो तुमी जाय अथॉरिटी पर्सनान तेजी फूल इन्क्वायर करची आनी तो कसल्या विजाचेर आनी तेका बिजनेस करूं जाता कितें तें सगळें इन्क्वायर करचें आनी कितें आसल्या लागून आमगे वाड्यार तें नाका म्हूण आमी फूड पोल्युशन रातची 3 म्हणल्यार जेवणा वास येता. दुसऱ्यान पिझ्झा हायन न्हंय उडयताय. आमगे फिशरमॅन फिशिंगाक वचपी तेमकां हें सगळें दिश्टी पडटा. दुसऱ्या रातचे 3 रोडाचेर सिगरेट मारीत भोंवताय. कळ्ळें हें आमगे हिंगा विलेजीक कोता येवपाना. आवर विलेज इज पिसफूल विलेज. हें असलें हेमगेलें फॉरेनर भायल मनशांक कोता येवपाना. आजकाल पंचायत जरी तर हांव घरा गुन्यांत आनी मागीर स्लॅब आसता येतो म्हाका 2 वरां मदीं कधी लेटर घेवन येता NOC स्लॅब बंद कर म्हूण. आनी हें 2011 सान चलता. पंचायत खंय न्हिदला सांगाय तुमी म्हाका. पंचायत खंय न्हिदला काय पंचायत खाता? रिवर पॉल्यूट केल्ले आहा. रिवर पॉल्यूट ड्रेनेजाचे 2-4 टॉयलेटीचे पायप रिवरीन लायलाय. ते नुस्तें आमी खावपाचें हे फॉरेनरांचे. सो प्लीज टेक केअर इमिजिएटली एंड वी विल टेक द एक्शन एज सून एज पॉसिबल. हे जे स्ट्रक्चर आशिल्ली प्रॉपर्टी आशिल्ली हातूंत तोरेकल वील आल्फ्रेड आफोन्स हांगा रावला. हांगाच तो हांगचा तो भायर पडलो. ह्या रोडाक तागे नांव दिल्लें आसा. पंचायतीन रेजोल्युशन करून आनी तुमकां ज्या पंचायत बाजारात तुम्ही एंटर करताना तेगेले मॉन्युमेंट आसात आणि अशे घरात आता हे असले धंदे चलतात. हेचेर आमगेली भुरग्यांचेर किती मेसेज वता? आमगेली ही संस्कृताय की अशे पद्दतीन करपाचें? आमगे भुरगीं तशेंच वतली. आतां जर हाका बंधन घातलें ना किंवा ताका जर आडयलें ना. आतां म्हाका पंचायतीचे बरें दिसता की पंचायतीत 2011 पासून आसतना पंचायताचेर कांयच एक्शन घेनात. आतां तुमी पंचायती कडेन उलयले पंचायती पदाधिकारी कडेन. सो खंयची लायसन्स ताका दिला? खंयचीच दिली ना. पंचायतीन आतां सांगलें न्ही तागेर आमी लेटर अजून पंचायती मुखार दवरलेत ना म्हूण. पण विदाउट टेकिंग एनी लायसन्स ही इज ऑपरेटिंग द बिझनेस. येस विदाउट एनी लायसन्स. घरांक कुजनां पावलाय ते
कोण कोण ते टुरिस्ट येयलो ते गेस्ट ते गेले हय 2 जाण येयलाय डायरेक्ट कुजना येयलाय हां हय आमगे रिसॉर्ट म्हण सजमान आमकां इतले प्रॉब्लेम जाले तांकां लागून गेस्ट येवन तुमी सोदता एक पाटी टॅक्सी ड्रायव्हर येयलो 4 आनी आमगे देरार मारला 2-3 जाणां देरार मारले तेणें सोदपा 4 सकाळी ओके हे कित्या लागून जाता गेस्टांक घेवन येयल्लो गेस्टाक गेली पूण ऑथॉरिटी पासून कोण नाही जाल्यार आमी विलेजर करतले बंद करतले. हय एक्शन घेतले तेका आमी आनी 15 दिसां टायमींग दिताय गव्हर्मेंटाक इतलो वर्सीन पाशेंस आमकां काबार जालें आतां 15 दिसां टायमींग दिताय 15 दिसां मदें तेजे वयर कितें तेमी करचें काण उडोवचें इतलेंच आमगे मागणी कंपेल करनाका कायदो हाताक घेवपाचो